mining has spoiled the whole ecology and this and that. Why don't they start an alternate type of industry? These are the people who only come and talk, speak to the newspapers, and try to blackmail also. The mining has to start. People who are not living in the mining areas talk big things. They can say, stop this and stop that. तेका काय खबर ना. ते वचोन थंय त्या वाटेन खंय तरी पासपोर्ट काडटात आनी थंय मरोंक वयतात. असली कामां करून आमकां वचपाचें ना. आमकां आमच्या पांयार उबें रावंक जाय. तेन्ना हें मायनिंग जाता इतले बेगीन सुरू जावंक जाय इतकेंच सांगता. राणेचे वादग्रस्त विधान म्हणल्यार काँग्रेसीचे राजकीय विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत. आप म्हणटा राणेन खंय गोंयकारांची माफी मागची. आमचे जे गोंयकार भायर आसा तातूंत तांचे कडल्यान एक मॅसेज येवपाक लागला आतां की खरें काँग्रेस कितें आसा तें एक्सपोज जालें. तांचे भितर पळय इतलीं वर्सां ताणें राज चलोवन जर एक इकॉनॉमीक कंडिशन गोंयकारां खातीर ते तयार करूंक शकूंक ना आनी ताका लागून हे गोंयकार सगळे भायर गेले. जाय म्हणून कोण वचना, जाय म्हणून सगळे फॅमिली बिमिली सोडून कोण वचना. तर ही परिस्थिती तांचेर हाडपाक तुमी कारणीभूत आसा आनी वेल्यान तांकां इन्सल्ट करता की तुमी थंय भायर वचून ते संडास धुता म्हणून. आनी आमी ह्या भायर आसा ते गोंयकारांक सांगूंक सोदता स्पेसिफिकली की आमी तुमचे बरोबर आसतले, आम आदमी पार्टी तुमचे बरोबर आसतली आनी तुमी आमचे बरोबर रावचे आनी हे सगळें परिवर्तन घडोवन हाडचें. वी डिमांड ओवरऑल फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी आतां पळय कशें आपले खेळटा ते. वी लीव इट टू हीज जजमेंट म्हणटा ते. भिता ताका ताकाच भिता. काँग्रेस पार्टीचे पळय कमिटी आसा तांचो अध्यक्ष आसा ताणें खरें म्हणजे आतां पर्यंत जाहीर करपाक जाय आसली वी अपोलोजायज म्हणून. कांय जायना असलें. तर म्हाका दिसता आमी आज एक 1 पॉयंट प्रोग्राम म्हणजे राणे हॅज टू अपोलोजायज टू द पीपल ऑफ गोवा. इट इज द पीपल ऑफ गोवा हू हॅव केप्ट हिम देर. अदरवायज वॉट इज राणे. एनआरजी गोंयकार सोशल मिडिया वेल्यान राणेचेर चढाई करीत सुटल्यात. गांवार इनकम करून पोट भरताय आनी आमगे फॅमिली पळयताय. जे आमकां बँक बॅलन्स घरां बी आहाय ती आमची पांयाची उब रावन आमी जोडणी केली. पूण तुमी पळय चिकन मटन बिर्याणी पळय हांवें जेयताय ते एक गोंयकाराक कुस्तार खाताय. काल ती कितें उलयल्ले गोंयकारां वाटे तूं कितें येयलो, गोंयकारान तुगे कितें खायलां, तूं पॉलिटिक्स कोताय पॉलिटिक्सान रावत. गोंयकाराचे कितें उलयता काय हें कर्नाटकांनी, आंध्रानी, यूपीनी, गुजरातनी, गोंयांनी तुगे कितलो पावर कितें तूं केदोळ मनीस जावं मिलिटरी कोणाकूय घेवन यो. तूं गोंयकारांक हेड हाडनाका. तूं गुन्या बोगूस माग. आपणा चूक जाली आपण कितें केलें तें आपणा बोगोश. आनी जर तूं हो व्हिडियो करून तूं म्हाका धाडना आख्या सोसराक पावना जाल्यार हेजे मुखार कितें येता तें चयल्या जालें. कोणाक रीण मागला लंडना येयले ते सगळे तुमचे कडेन रीण काडून येयले. तुमी पोस्ट दिले आमकां तिकेट काडपाक पासपोर्ट करपाक आनी मायनिंगा आनी पासपोर्ट कितें शिवाय कांय ना मरे. मायनिंग तुमकां लागून बंद जालें मरे. मायनिंग आसता तुमकां कितें लोकांक जॉब दिलो रे. तुमकां जॉब प्रोवायड करूंक जाय म्हणून गोंयकार लंडना पावलो. तुमकां सुस्तार जियेना तुमकां चोरून नागोवन आनी कितें करून जियेना कितें तुमी वयतीन घोटाळा आहाय मरे लुटी मार आहाय मरे. आमी रेस्पेक्टान काम करताय. हांव मॅनेजर म्हूण काम करता. फंक्शन टायमार येताय लंडनकारां फोन मारताय लंडनकारां कॉल करताय सांगताय सांग रे म्हागे फॅमिली सांग तुगे फॅमिली सांग म्हाका सांग वोट मार बरें म्हणून. लंडना आहाय न्हू आमी जाय तुमचें हेल्पूय करताय. गोंय आमी देश हो गांव इतून येवनाय कोण पोटा लागून गेले कित्याक तुमी आमकां जॉब प्रोवायड करूंक ना म्हणून. तुमी तर केलें जाल्यार आमी वचपाना जालें. कितें आमच्या एमएलएनी मिनिस्टरांनी आमकां तर गोंयकारांक हेल्प केलें जॉब दिवपाक बरें हें करून आमी वचपाना जालें. आमची उमेद येयना. राणे गोंयच्या लोकांचे दुखणें मांडटना रागाच्या भरात उलयला आसत. मात तातूंत ताचो वायट हेतू ना म्हूण मायनिंग डिपेंडंटांनी राणेक सांबाळ्ळो. ह्या प्रताप सिंग राणेन आमकां आमचो रेजोल्युशन घेवपाक पाठिंबो दिल्लो आसा. ताणें लिडरशीप घेवन हे प्रस्ताव असेंब्लीनी ताणेंय मांडलेलो. पण निलेश काब्राल जे आमचे एमएलए आसा तांचो एकच प्रस्ताव आसलो तो आनी ते रेजोल्युशन पास केलें आसा. तांचो जो कमेंट आसलो ताजे बद्दल कांय उलोवंक शकना. पण ताणें ते आमचे त्रास पळोवन एका रागान
बाकीच्यां कडेन म्हटलेलें आसत आसतलें, पण ताजो हेतू होच आसलो की ताज्या जे भागान चडशे कामगार मायनींग लोक डिपेंडंट आसा, तांचे आपल्या गांवचें काम सोडून भायर वचून त्रास घेवपाक जे सेक्युरिटी ना नाजाल्यार तांच्या हातान ना ते ताका नाका आसलें, ताच्या इंटेन्शनान ताणें तें म्हटलेलें आसत. प्रताप सिंह राणे उलयला ते सारकें न्ही. ही गजाल काँग्रेसीच्या विचारसरणी आड. ताणें लोकांची माफी मागपाची वा वक्तव्याचें स्पश्टीकरण दिवपाचें तें ताचेर म्हूण गिरीश चोडणकरान फेसबुकार घाला. ताचेरूय एनर्जी धरून लोकांच्या प्रतिक्रियांचो पावस. मात राणेकूय आपल्या तोंडांतल्यान चुकीची गजाल गेल्या ही ते उपरांत रोखडीच कळ्ळी आनी ताणें उपरांत अशे तरेन विधानसभेतून प्रकरण मारून व्हरपाचो यत्न केल्लो. कोणाक जर परदेशाक वचूंक जाय जाल्यार बरें कामां करून बऱ्या हुद्द्याचेर वयचे इतकेच आमची अपेक्षा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.